सरकारान निमणे पॉवर पेनल्टी विशयी सर्क्युलर काढले. सरकारान पेनल्टी रद्द केल्या. बिलांचे करेक्शन जाल्ला. पुराय करूंक खंय वर्स लागतलें. आणि आजपर्यंत म्हज्या म्हायती प्रमाणे 7.5 लाख बील आमी सगळी सारकी करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केला. हातूंतूय खंय चुको आसा कितेंय आसा जाल्यार लोकांनी आमच्या त्या एक्झिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियरा कडेन एप्रोच जावचें. तांच्या माध्यमांतल्यान उरिल्ले कितेंय प्रॉब्लेम्स जाता ते सुटावे करपाचो प्रयत्न आमचे सगळे इंजिनियर्स अंडर द चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे सगळे काम फुडल्या एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट करतात. आणि जे एश्युरन्स मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की आपूण ह्या म्हयन्याच्या पयलीं हे सगळें करून दिता ते एश्युरन्स आमी फुलफील केले. जे पयशे तांणी एक्स्ट्रा पे केल्या ते सगळे पयशे एक्स्ट्रा लोडा खातीर पयशे केल्या किंवा फायन भरल्या ते सगळे लोडांतल्यान आनी बिलांतल्यान तांचे एडजस्ट जातले. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे हो जो excess demand and excess energy charges levied on consumers for failure to enhance their sanction load. The excess demand charges and excess energy charges जे LT consumer 2000 नोव्हेंबर 25 ते आजपर्यंत हे आमी विथड्रॉ केल्ले आसा. मजगती 5 किलोवॅट मेरेनचो पॉवर लोड खंय आपशी वाडयतले. ताचे वयर असल्यार ऑनलायन एप्लिकेशन करून खंय लोकांक वाडोवन घेवचो पडटलो. आता सिंगल फेज सप्लाय ज्या लोकांची कनेक्शनां सिंगल फेज आसा सो अप टू 5 किलोवॅट विदीन 5 किलोवॅट वी विल ऑटोमॅटिकली एनहान्स द लोड. म्हणच्या लोकांक ते ऑनलायन एप्लाय करपाची गरज ना. अप टू 5 किलोवॅट तो मिटर रिकॉर्ड करता दॅट विल बिकम द सँक्शन लोड. आता आफ्टर 5 kilowatt what we have to do is they have to apply online because after 5 kilowatt the connection from single phase to 3 phase आता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.